From the time of my childhood, there was a strong devotion to the Sacred Heart of Jesus in my home. My parents taught it to me, and then as I was growing up and I entered the seminary, we used to every year renew the consecration to the Sacred Heart of Jesus. And I discovered in the devotion a wonderful way to, as I put it, to extend daily Mass throughout the day. In other words, the image of the Sacred Heart, saying little prayers to the Sacred Heart, renews that gift of Christ to us in the Holy Eucharist, and reminds me, at least, that He's with me always throughout the day, and that His love is immeasurable and that it's unceasing, and therefore I shouldn't give way to discouragement, and on the other hand should be energetic and courageous in carrying out His mission. And so for that reason, I've always had a great love of the devotion to the Sacred Heart of Jesus, and tried to, wherever I was bishop, to promote it also among families, to enthrone an image of the Sacred Heart of Jesus in the home, so that in the home the family would be reminded that our Lord is a permanent guest in every home, that He's with us always. And that really, when one is made aware of that, it changes the whole, how should I say, way that members of the family relate to one another, and it's a great help in times of any kind of trial that the family might be facing, and at the same time too a reminder of what ultimately is the cause of our joy, namely that we love one another as Christ loves us.
सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया. A3 पेज नंबर 2. A3 पेज नंबर 2. आमी भुरगीं सोपुली जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हात दवरता, आमकां वेलेर तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सुरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव, आमकां मागता तुजे वेगेन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सुरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव, आमकां मागता तुजे वेगेन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे पवित्र मिसाचे भेटेन दुसरो दीस. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक आमची तयारीचो त्रिदूम आमी करता. कितें भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी जेजूच्या काळजाक आयज ओंपुया आनीक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ले मारिया ब्रागांजा ह्या आमचे भयणी पासत आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज जुलियाना जॉर्ज तशेंच आमचे PPCचे मेंबर ग्रेस डिकुना आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन तांचेय पासत मागुया. ह्यार सगळी आमची जणांची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवा जेजूचें काळीज आमकां घोटाय दितलें काळीज, आमकां पदवी दितलें काळीज. जें कितें आपणाचें आसा तें आमकां दिता, आमकां जिवीत मेळचे पासत. उपाय जे आसात आमी ह्या काळजा सारके जावंक तेय आमकां दिता. पूण जायते पावटी जेजूच्या काळजा सारके जावपाक आमकां मेळ्ळले उपाय कुशीन दवरून, बो करून मागणें, उपास, जिंजवार ह्यो वस्तू कुशीन दवरून, बरेपण करपाचें कुशीन दवरून आमी वायट तें केलां. असल्या सगळ्या वायटाचें आमी देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बोड. आमी इतलीं असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एका बोवऱ्या उद्देशी सोरेस्परान एलिचाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें.
एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजावाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सोरेस्पोर म्हाका जोर्दानाक धाडटा. पूण तेन्ना ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सोडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधू भाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जोर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपले आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजयनासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतूच एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोशिल्लो काडून वयचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेवान जबाब दिलो, तुजे आत्मीक गुणाचे दोनूय वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोशिल्लो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पडोशी जाल्यार तुवें मागलें तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे गोडे दिश्टी पडले आनी ताचे मदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गात चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडी आनी ताच्या घोडेस्वरानो. आनी तो ताचे नदरे वयलो भायर पडलो. एलिजान आपले आंगावलें घेवन तांचे 2 ओद्दां केली. सोकला पडलोलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जोर्दान देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें त्या उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी तेन्ना उदकार मारले तेन्ना आनी ताणें उदकार मारले तेन्ना उदक दोशी जावन उजवे आनी दावेक रावले आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. परतून म्हणुया, सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोना येतोल्याक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सोरेस्परा सगल्या मनशाचे दोळ्या मुखार. जबाब, सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. मनीस लोचंडान मारतात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करता तेन्ना तुज्या थोंबूट तांकां राखून दवरताय. जबाब, सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यानो सोरेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भोक्ताक तो राखता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक सोरेस्पोर
खोतिनायेन फारीक करतलो. जबाब: परस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतो सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतलो आनी आमी तांचे थंय येतले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पोलतडी या. पोलतड म्हणल्यार तूं एक वाटेन आसा, मोदें उदक आसा आनी तूं दुसरे वाटेन वेता, हेका पोलतडी म्हणटात. जाल्यार पोलतडी या हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां. एलिजा प्रवादी आनी एलिजेव प्रवादी पोलतडी वेता. जेजू आपल्या शिसांक घेवन जायते फावटी पोलतडी वेतालो. पोलतडी या. पोलतडी वचूंक कारण आसा. आमी पासून आमचे मुखार जरी तर नदी आसा ती नदी बेस्तीच उतरना, दुसरे वाटेन बेस्तीच वचना. कारण आसल्यार वेता. आतां पूल आसात म्हणटच आमी खंय तावन खंय वचूंक जाता. पूण जे जुवे आसात, आयलंड आसात, त्या आयलंडा वेले लोक बेस्ते भायर सरनासले. गरजूच जाल्यार पोलतडी वचून कितें हाडूंक जाय, पोलतडी कितें काम आसा, पोलतडी कोण मनशाक मेळूंक जाय
जाल्यारूच पलतडी वेताले, ना जाल्यार पलतडी वचप ना. आयज एलिजेव प्रवादी एलिजा प्रवादी एलिजेवाक घेवन पलतडी वेता. काम आसा थंयसर, आनी तें काम म्हणल्यार एक एलिजा प्रवादी, महान प्रवादी सगळ्या प्रवाद्यां मदें. देव ताका त्या उज्याचे गाडयेचेर वयर उबारून व्हरपाचो आसा भोवऱ्यांतल्यान. ऑन द चॅरियट्स ऑफ फायर एलिजा वील बी रेज्ड टू हेवन. थंयसर वेता आसतना देवान जे भाशेन एलिजा प्रवाद्याक सांगलेलें, एलिजेव हाका तूं वेचून काड, तुजे फाटल्यान प्रवादी जावं. आनी तो वेचून काडलेलो. ही पदवी आनीक हें प्रवादीकपण ताच्या हातान घालूंक एक भाशेन म्हणूंक जाता आमी ट्रान्सफर ऑफ ड्युटी हें करपाक पलतडी ताका घेवन वेता. आनी जें दर्शन जावपाचें आसा तें सगळ्या लोकां पासत न्हय, तें फकत एलिजेवाक, देखून ताका पयस व्हरता. भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेची तयारेक आमचे दुसरो दीस त्रिदुमाचो मनयता. जेजूचें काळीज मोगान भरलेलें, बोगसण्यान भरलेलें, जेजूचें काळीज मजबूत. जेजूच्या काळजा विशीं आमी जायतें उलोवपाक जाता. तें मोवाळ, दोयाळ, आनी हें सगळें जें आपणा लागीं आसा, आपणाच्या काळजान आसा, तें जेजू आमकां दिवंक सोदता. आतां आमी तें घेवंक सोदता काय आमी तें घेवंक सोदना तें आमचेर दल्ललें आसा. जायते पावटी उतरांनी आमी घेवंक सोदता, पूण तें घेयत जाल्यार तें एक बेश्टें सादें गिफ्ट न्हय. गिफ्ट घेतलो आनी फ्रिजीन शोकेशीन दवरलो तसलो गिफ्ट न्हय, पूण ताका केली जबाबदारी आसा. आनी हें एलिजा प्रवादी आनी एलिजेव प्रवादी जाणा आसले. जेन्ना एलिजा प्रवाद्यान एलिजेवाक विचारलें, आतां म्हाका काडून वतात तेन्ना तुका कितें जाय तें माग, अ पार्टींग गिफ्ट. आनी एलिजेवान मागलें तें काय बरें. हेच भाशेन सोलोमाव पातशान देवा लागीं मागलेलें. जेन्ना देवान ताका सांगलें जाय तें माग, ताणें मागलें आपणाक राज चलोवपाक फावो ती जाणवाय दी, गिव मी विजडम टू टेक केअर ऑफ युअर पीपल. एलिजेवान एलिजा लागीं मागलें तें असलेंच कितें, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजा प्रवादी सगळोच पदवेन बोल्लोलो प्रवादी, जाल्यार एलिजेव मागता ताचें दोबरादान दी. मागता आसतना त्या मागण्याक हेतू आसा. सोलोमाव पातशायान देवा लागीं जेन्ना जाणवाय मागलेली हेतू आसलो, तुजें राज बरे भाशेन चलोवंक, तुका मानता ते भाशेन चलोवंक ही जाणवाय तांकां चलोवपाक. एलिजेव प्रवादी ह्या गुणाचे 2 वांटे मागता जाल्यार ताचोय हेतू आसा. कित्याक जी जबाबदारी ताका दिल्या आनी ज्या वातावरणान ती जबाबदारी ताका दिल्या थंयसर सोंपें पडना, जायत्यो अवघडायो येवपाच्यो आसात. आनी तरी आसतना एलिजा प्रवादी एलिजेवाक सांगता, तूं मागता तें भोव अवघड. तरी आसतना जरी तर हांव म्हाका वयर उबारून वेता आसतना तूं तुजे दोळे काडिनासतना ते उज्याचे गाडये वाटेन पळयशी जाल्यार तुका घोडये मेळटलें. म्हणटच जें कितें आमी देवा लागीं मागता, बेश्टेच ऑल्तराचेर पांय दवरून मागूंक जायना. हें दी, तें दी, तें दी, जायते पावटी आमी करता ते भाशेन. आनी आमी मागता तें दिना जाल्यार देव न्हय, आमकां मागीर देवाचेर शीण जाता. पूण हें मागणें जें आमी करता देवाक उबारता, तातूंत आमकां खरेपणी ती देणी मेळची पासत आमी करपा सारकें कितेंय तरी आसा. हांगासर एलिजेवान आपणाक जें सांगलेलें तें केलें. उज्याची गाडयेन एलिजा प्रवाद्याक वयर व्हरता आसतना पळयत रावलो. उज्याची गाडी म्हणल्यार पळोवपाक सोंपें न्हू. सुर्याक आमी जरी तर पळयता जाल्यार आमच्यान जायना. मातसो वगत आमच्यान घडये एक झलक घालपाक जाता, पूण चड वगत आमच्यान सुर्याक पळोवंक जायना. ते भाशेन हें करूंक जाय आसतलें. म्हणटच आमी करपा सारकें काम आसा आनी आमी करपा सारकें काम आसा तें सोंपें न्हय हें मानून घेवपाक गरज आमकां. तरी आसतना जेजू आमकां आपल्या काळजांतलो मोग सोंपेपणीन दिता आनी सोंपे उपाय आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसा लागीं उलोवन हे 3 उपाय खेरीत गरजेचे उपाय, जाचे वरवीं आमच्यान देंवचाराचेर झूज मांडूंक जाता, जाचे वरवीं देवाचे राजाचे परगोटणार आमी जावंक जाता,
जाचे वरवीं आमच्या काळजांतलें बरेपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता हें करूंक लायता. जेजून तांकां सांगलें तुमच्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हय, पूण लुवान ओगेपणान तुमी दुसऱ्यांक बरें करात. आर्म्स गिवींग, भीक घालता तेन्ना आवाज करून नाका, व्हडलें एनावन्समेंट करपाक लायनाका, पूण तूं दिता तेन्ना ओगेपणान दी. ह्या दिसांनी आमकां कडेन सगल्यांकूच वयर सकयल जाता. एके वाटेन मिसाक आमकां वचोंक मेळोंक ना, साक्रामेंत आमकां मेळना, कलेक्शन पासून घालूंक मेळना. धावो वांटो जो आमी दिवपाक जाय आमचो देवा वाटेन आनी देवाच्या वावरा वाटेन तोय दिवपाक मेळना. आनी तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी मागलां आमचे लागीं फोन करून मेसेज घालून, वाय डोंट यू ओपन अ पेमेंट गेटवे ऑनलायन, जे भाशेन तुमी मिस करतात ते भाशेन ऑनलायन कलेक्शन कित्याक करपाक जायना. आनी पवित्र सभेन हाचे विशीं आमकां सांगलां, ना सद्याक आतां जो वेळ चलता तातूंत कलेक्शन करपाचो टायम न्हू, हो फंड करपाचे तयार वेळ न्हू. पादवीगाराचो फंड, घोवळ्याचो फंड, PM's फंड, CM's फंड, हे जरी तर फंड करून दवरले आनी ते जरी तर वापर करूंक जाय थंयसर जायना जाल्यार ताचो कांयच फायदो ना. आनी ह्या विशीं आमी जायतीं जाणां बोवाळ मारतात. जे फंड्स आतां तयार केल्ले आसा ते खंय गेले पयशे, कोणाक वेतात, ताची ट्रान्सपेरन्सी खंय आसा. आनी आमकां थोडी म्हायती कडेन केन्ना मेळची ना. आनी ती म्हायती मागत जाल्यार आमचे मदले थोडे कडेन झेलींतूय आसतले, परवा ना. पूण गरजेचें जें आमी दिता तें दुसऱ्यांक पावोंक जाय. आनी हेंच आमी सगल्यांनी ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी केलां. आमी इगोर्जेन फंड एकठांय करून दुसऱ्यांक वांटूंक भोंवंक ना, पूण तुमकांच तुमचे भोंवतणी जे कोण गरजेवंत आसात तांकां तुमी पावात, तुमी तांकां जेवण दियात, दिसाच्या दिसाक तांच्यो गरजो पळयात. आनी हें तुमचे मदल्या जायत्या जाणांनी केलां, शाबासकी. आर्म्स गिवींग म्हणटात तें, तातूंतल्यान सावन हे भाशेन जरी तर फायदो जाता जाल्यार आमी फंड कलेक्ट करपाची गरज आमकां ना. दुसरो उपाय जेजून खेरीत भाशेन आपल्या शिसांक सांगलो, मागणें करप. मागणें जरी तर ना जाल्यार आमी ह्यो सगल्यो वस्ती करून कांयच कडेन फायदो ना. देवा लागीं जरी तर आमचो संबंद ना जाल्यार मनशां मदीं आमी सोशल वर्क करता तो फकत सोशल वर्कूच उरलो. ताची फकत आडवी बाजू जाली, उबी बाजू जावंक ना. आनी ही उबी बाजू म्हणल्यार आमचो संबंद आमच्या देवा लागीं. आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन पोलतडी जरी तर वेतालो जाल्यार जायते पावटी वा चड पावटी मागणें करूंक, बापा लागीं आपलो संबंद जो आसा तो घट्ट धरूंक आनी आपल्या शिसांकूय शिकोवंक, चल पोलतडी या, ह्या संवसारांतल्या बोवाळांतले मातशे भायर सरया आनी देवा लागीं आमचो संबंद सारको करया. लेट अस रिचार्ज आवरसेल्व्स. जे भाशेन आमचे फोन आमी रिचार्ज करता, जे भाशेन आमचे गाडयांक आमी परतून पेट्रोल डिझल घालता, रिचार्ज जावपाक जाय, ना जाल्यार वस्तू वावर करिनात, काम करपाक उपकारना. तेच भाशेन आमचेंय जिवीत जरी तर आमी कितलोय बरो वावर करता आनी ह्या वावरांत आमी देवा लागीं मागण्या वरवीं जरी तर घट ना जाल्यार जायना. तातूंत आमकां जायते पावटी संवय जाल्ली आसा म्हणपाक, माय वर्क इज माय प्रेयर. सोशल वर्क करता तेंच म्हजें मागणें, देव मानून घेतलो तें देवान सांगना, तें तूं आनी हांव सांगता. जायते पावटी आमी आमचें काम आसा तेंच मागणें म्हणल्यान मागणें केलें. हे भाशेन जालें की देव आसा ताका आमी सोडलो आनी बेश्ट्यो दुसऱ्यो वस्तू आसा तांकां आमी देव केले आनी तें देवाक मानवना. पूण देवा लागीं संबंद घडोवंक खेरीत वेळ आमी देवाक दिवपाक एकदम गरजेचें. आनी ह्या पासत एक्सक्लुझिव्हली जेजू आपल्या शिसांक घेवन पोलतडी वेतालो. एलिजा प्रवादी आनी एलिजेव प्रवादी पोलतडी गेले. भाव भयणीनो, मागण्यांत आमी देवा लागीं जेन्ना एक आसा तेन्ना आमच्यान कसलोय वावर करूंक जाता, कितलोय वावर करूंक जाता. आनी जायते पावटी प्रश्न येतले, हें सगळें तूं कशे भाशेन कोत्ताय? मागण्यांत जरी तर तूं घट आसाय, देवा लागीं तुजो संबंद आसा जाल्यार कितेंय करूंक जाता. आनी तिसरी वस्त आमकां करपाक लायली ती उपास. कित्याक हो उपास जो करतात त्या उपासा वरवीं आमीच आमची आप दमावणी करूंक, डिसिप्लीन ऑफ लायफ. जरी तर आमच्या जिवितान आमकां डिसिप्लीन ना जाल्यार जेजूच्या काळजा सारकें आमच्यान कशें जावंक जातलें. म्हणटच डिसिप्लीन घेवपाक हो उपास म्हणटा तो गरजेचो. आनी आमी जायते पावटी आयकलां, ताचेर नियाळ केला, उपास म्हणल्यार फकत जेवपाचो, खावपाचो आनी पिवपाचो न्हय. उपास म्हणटा तो ताच्याहून पार वेता, इट गोज बियॉन्ड.
जी उतरां आमी एकामेका लागीं उलयता, जी उतरां आमी वापरता, ज्यो संयो आमी करून दवरलेल्यो आसात, जी चिंतनां आवडे आमचे आसात, तांचोय उपास करपाक गरज आसा. दुसऱ्यांची नांवां पिड्ड्यार करपाचें बंद करपाचें, तातूंत उपास करपाचो आसा. म्हणटच जायते भाशेचो उपास, पूण हो उपास करता तेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, पूण खेरीत भाशेन तुजो संबंद देवा मुखार दाखोवंक आनी ह्या उपासा वरवीं तुज्यान जें वायट आसा ह्या संवसारांत ताचेर झूज मांडूंक जाता. जेन्ना जेजूशी एकल्या भुरग्याक काडलेलो तो देंवचार काडूंक पयलीं शिसा मुखार व्हेलो तेन्ना तांच्यान तो जावंक ना. आनी जेजून हो शीण केल्लो, कितलो तेंप म्हूण हांव तुमचे बरोबर रावचो. आनी तेन्ना त्या शिसांनी जेजूक विचारलेलें, सायबा आमचे लागीं कित्याक जावंक ना ताका काडूंक. आनी तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, उपास आनी मागण्या विरेत असल्यो वस्तू काडूंक जायना. सादे देंवचार न्हय ते, पोजेशन जेन्ना आसा तेन्ना हें सगळें करूंक पडटा. तर भाव भयणीनो, जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, एलिजेव प्रवाद्यान पयलीं एलिजा प्रवाद्यान आपलें आवरण मारून जॉर्दान नदीचे 2 कुडके केले. पयलीं मोइजेसान केल्लें आपलो रॉड लावन, दांडो लावन देवाचे पदवेन, जाल्यार आतां एलिजा प्रवादीत कोत्ता. जॉर्दान नदी फांटली आनी ते पलतडी गेले. पलतडी गेल्या उपरांत उदक परतून आसलें तें आपणाचेच वाटेन आयलें. जो वावर ते करूंक गेल्ले म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ ड्युटी ती केल्या उपरांत एलिजा ते उज्याचे गाडयेन वयर उबारीत व्हेलो, जाल्यार एलिजेव थंयच रावना. पलतडी तो गेल्लो परतून येवन वावर करचे पासत, देवाचो वावर. आनी त्या पासत पलतडीतावन आलतडी येवंक तीच पदवी जी ताका दिल्ली, तेंच आवरण घेवन तोय तेंच काम करता जें एलिजा प्रवाद्यान केल्लें. म्हणटच जें कितें बरें आसा भाव भयणीनो, तें आमच्यान करीत रावंक जाता. हांवें केलां तुज्यान करूंक जाता, तुवें केलां तुजे फाटल्यान येता ताच्यान करूंक जाता. पूण आमचें इंटेन्शन, इंतेसांव, हेतू आमचो सारको आसूंक जाय. नाडून खावपाक वो म्हाकाच दवरपाक सेल्फिशनेस जरी तर आसा जाल्यार ती पदवी आमकां मेळची ना. तर जेजूचें काळीज असलें सेल्फीश काळीज न्हय. जेजूचें काळीज उदार काळीज, जेजूचें काळीज आमकां दितलें काळीज, जेजूचें काळीज आमकां घट करतलें काळीज. तर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना बो करून ह्या काळार जेन्ना हो पॅन्डमीक आनिकूय पसरता, आतां ह्या फुडल्या सुमानांनी हो म्हयनो काबार जाता म्हणल्यार आमी घोडे पीक म्हणलेलो पावतले. जायत्यो केसीस आसतले, आमचे मदले कितले जाण इन्फेक्टेड जातले ते खबर ना. पूण जेजूच्या काळजाचेर विस्वास दवरून आमी भिवपाची गरज ना. कित्याक जेजू जरी तर आमकां ही वाट दाखयता जाल्यार ज्यो वस्तू आमी करपाच्यो आसात म्हणजे आमचेंच इम्यून सिस्टम आमी घट करून देवाच्या संबंधान जियोवपाचें आसात, तें जरी तर आमी जियेलीं जाल्यार त्या वायरसाच्यान आमकां कांयच करूंक जायना. म्हणटच ही कृपा आमकां मागता आसतना आमी जण एकलो एकामेका पासत मागुया आनी उपास, मागणे आनी आर्म्स गिवींग वो दान दिवप हाचे वरवीं आमचीच शुद्धी करूंक आमकां कृपा मागुया. बेटोने वेडार गीत घेवया C8 पेज नंबर 31. C8 पेज नंबर 31. Bapak mana bayo Jai karsaci kori bukti Takara kawoli dara Sai peaci doya piti Moga
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पयसो विचार दावा सोयीस्कर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून जेजू आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगो उठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोये. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन.
जेजूचें काळीज आमचें सगळें उदार आनी ह्या उदारपणान जायती देणी आमकां दिता. माग तुका कितें जाय तें सारको हेतू धरून ह्या वेळार ओगीच राव. तुजें मागणें जेजूच्या काळजा मुखार दवर. आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं आमी आमच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचोन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूर कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूर कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे पितेवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सन म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणे. मोगाळाचे जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. उमण्या वेळार गीत घेवया. D9 पेज नंबर 51. D9 पेज नंबर 51.
सो मी म्हणटा पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक तांकां तुजे नांवी सांबाळ. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमचें मागणें देवा मुखार आयज दवरता आसतना आनीक एक पावटी आमकां सगल्यांक चतूर रावपाक करपा मागुया. जे आमचे हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन आनीक एक पावटी मागुया आनी सगल्यांनी आमी बरे भाशेन काळजी घेवन ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिकाचेर झूज जैतांत आमी बदलूंक करपा मागुया. सोरपदवेदार आनी काकलूत सारा देवा सर्पदेवार काकुत्सारा देवा तुजे आखे रचनेचो तुझे आख्या रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग कोताय. संवसार भर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कष्टतल्या पासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन ती कोणाला आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेटचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या विज्ञानाक चल्या विधानाक एक गुणादीक वासीन देवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोडून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी पोरजेच्या बरेपणा खातीर तुझ्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून पावती पालव मारून तुजे जाणवायेन तुझे सणाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तुमयावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडूपर. नवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका निर्भाग्या पातक्याक पातक्या तुझ्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुझे दवरता. सगलो म्हजो विश्वास. सगलो म्हजो विश्वास एक आकृतीचे माये एक आकृतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकोता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा आसऱ्या आनी बरवशा पातक्याच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बोळ एका पातक्याक दुर्बोळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुका तुजो शासनाचो तुजो शासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो. हांव आशीर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता. दिलोय देखून दिलोय देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो विश्वास अविश्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या शासनाच्या म्हज्या शासनाच्या साल्वसावांची साल्वसावांची खोटा खोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका म्हजो दितेली म्हजो म्हूण दितली म्हूण. जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवून तुजेर पातयेवून पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणी तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता जो उपकार मागता जो मागता तुजे थंय तुजे थंय.
आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे एक रुपयेन बोललेले सर्वेस्पोर्त जे काय आसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे एक रुपयेन बोललेले सर्वेस्पोर्त जे काय आसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे एक रुपयेन बोललेले सर्वेस्पोर्त जे काय आसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये भाग्यवंत मरे आदार दी अदृश्टाक सापडलोल्या मजत कर हुस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुणयाराची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तऱ्या पासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजा दुखी कोतिनी प्रार्थुया हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणी आयक आनी म्हज्या हृदयान तुजेशी पावो सोमिया सो तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तोगूं शेवटाक गीत घेवया F15 पेज नंबर 92 F15 पेज नंबर 92